बागेवन पावलून तिमोथाक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या, तूं तरणे पिरायेचो म्हणून कोणेंच तुजी बेपरवा करूय न्हय, पूण तूं तुज्या उलोवपान तशें चालीन मोगाची, भावार्थाची आनी निर्मळपणाची भावार्थ्यांक बरी देख दी. हांव येयसर दीस रात मेहनतीन लोकांक पवित्र पुस्तकांतले वाचप कर आनी उपदेश आनी शिकवण दी. जे कृपेचे देणे तुजे सोवे आसा आनी संदेश दिवन दोन वडिलांनी तुजेर हात दवरून तुका दिला ताची बेसारमाय करूं नाका. ह्या वस्तू विशीं नियाळ कर, तांचो अभ्यास करीत राव आनी तुजी प्रगट सगळ्या लोकांक उक्ती दिश्टी पडटली. कितें करताय आनी कितें शिकयताय ताची गोट बरी चोत्राय दवर आनी दवरितूच राव. अशें करून तुजी आनी तुजें उतर आयकतल्यांची सोडवण तूं जोडटलोय. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती. आपूण करता त्या सगळ्यान तो नितीवंत आनी विस्वाशी. सगळे ताचे कायदे विस्वाशीपणाचे सासणाच्या सासणाक थारायलोले. प्रमाणीकपणा आनी स्वता प्रमाणे मानून हाडलोले. जबाब: सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती. आपले पोरजेक तो सुटका दिता. आपलो करार सासणाक स्थापून दिता. पवित्र ओर्चीत ताचें नांव. जबाब: सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती. सर्वेस्पराची भक्ती जाणवायेची सुरवात. देवाची भक्ती करून जियेतात ती सगळी शाणी. ताची वाकाणणी तोखता नितकाळी. जबाब: सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. कश्टतल्यानो तुमी, भार वायटल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सगळीं. हांव एकलोच सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फारिजांतल्या कोण एकल्यान आपणागेर जेवणाक ये म्हूण जेजू लागीं मागले आनी त्या फारिजावागेर वचून तो जेवणाक बसलो. त्या गांवांत वायट नांवाची एक बायल आसली. तो फारिजावागेर जेवणाक बसला म्हूण आयकून ती चुंदूरकांती आयदनांत पुरमळीत तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयाशी फाटल्यान रावलून आपले दुकांनी ताचे पांय धुवंक लागली आनी आपल्या केंसांनी ती पुसून ताचो उमो घेवन ताका तेल लायत आसली. ताका जेवणाक आपयलोलो तो फारिजाव हें पळोवन आपल्या मनांत अशें म्हणूंक लागलो, हो प्रवादी जालो जाल्यार आपणाक आफुडता ती कोण आनी कसली बायल ती तो जाणो जातलो आसलो, कित्याक ती पातकीन. परतीपाल करून जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, हांव तुका कितें एक सांगचें आसा. ताणें म्हणलें, सांग गुरुजी. एका सावकाराक 2 रीणकार आसले. एकलो 85 दिनार देवो आसलो आनी दुसरो 50. फारीक करूंक तांकां तांक नासली देखून ताणें दोगांयकूय रीण बक्षिलें. म्हणटोच दोगांतल्या कोणाक ताचो अदीक उपकार आसतलो? सिमावान जाप दिवन म्हणलें, अदीक बक्षिला ताका, अशें म्हाका दिसता. आनी ताणें म्हणलें, सारकेंच सांगलें. आनी बायले वाटेन वळोन ताणें सिमावाक म्हणलें, तुवें हे बायलेक पळयलाय मो? हांव तुमगेर आयलो आनी म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें नाय.
पूण हिणें आपले दुखांनी म्हजे पांय धुले आनी ते आपले केंसांनी पुसले. तुवें म्हजो उमो घेतलो नाय, पूण ही आयल्या ते मेरेन म्हज्या पांयाचो उमो घेवनूच आसा. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल घालेना, हिणें परमोळ हाडून म्हज्या पांयांक लायलो. देखून हांव तुमकां सांगतां, हिचे जायतीं पातकां भोगसलीं अशें म्हूण हिचो व्हड मोग दाखोवंक दिता. जाका थोडें भोगशिलां तो थोडो मोग दाखयता. आनी बरोबर जेवणाक बसलोले ते आपणे भितर म्हणूंक लागले, पातकां लेगीत भोगशिता तो कोण हो? आनी ताणें बायलेक म्हणलें, तुज्या बावाटा वरवीं तुका तारण मेळ्ळें, शांतीन वच. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ, तुज्या बावाटान तुका तारण दिलें, नियाळाक आदार. आयच्या समाजांत बरें जिवीत जिवंक भोव कठीण आनी वायट जिवीत जिवंक अदीक सोंपें. हाका लागून थोडे पावटी आमी देवाक मानता तसलें जिवीत सोडून संवसाराक मानता तसलें जिवीत आपणावंक सोदतात. पातोक आदारप म्हणल्यार एक जिविताची चाल कशी जाल्या. केन्ना केन्ना आमी जाणवय त्या पातक्याची वाटेर आपले पावल मारता. आयचे वाचप आनी शुभ वर्तमान आमकां बावाटाचे नमुने जावंक आपयतात. आयचे शुभ वर्तमानान जेजू एके पातकिनीक अपुरबायेन घेता. फारिजेव तिका एक पातकिनीची नदरेन पळयतात, पूण जेजू तिका एक बावाटी कशी दवरता, जी आपले वायट जिवीत सोडून दिवन आनी आपले जिवितांत नोसोरणी हाडूंक सोदता. ते बायलेक आपल्या पातकांचें दूख आसलें आनी जेजूनूच पातकां भोगसून जातात. हे बावाटान जियेताली. ती जेजूच्या पांयाशी सरपोट पडटा आनी आपलें जिवीत जेजूच्या हातांत समर्पिता. अशें करून ती पातकी बायल बावाट्यांची नमुनो कशी जाता. जेजू कुडीच्या पिडेंतलीच न्हय, पूण आमच्या आत्म्याचे पिडेंतली आमकां निवारता. आमी आमचें वायट जिवीत सोडून आमची पातकां ओळखून घेवन आनी जेजूनूच आमचे पातकां भोगसूंक जातात. आनी तो भोगशिता हे बावाटान आनी बरवशान आमचें जिवीत जेजूच्या हातांत समर्पुया. मागणें, पातोक पयसावून बावाटाची चाल आपणावंक आमचेशी राव जेजू.